केप्यां मालांतल्या उसगाळी मळ गांवांत प्रणसाय मळ हांगा इतिहास आदींच्या फातरांच्या कोरीव कामाच्या लागसार बेकायदेशीरपणान चिरे खणकाम केल्ल्या प्रकरणांत गोंय सरकाराक बेगोबेग कारवाय करपाचो निर्देश उच्च न्यायालयान दिला। हालींच्या काळान युनेस्कोच्या संवसारीक दायजाच्या तात्पुरत्या वळेरेंत ह्या पेट्रोग्लिफांचो आस्पाव केला। उच्च न्यायालयान थळाव्या दिसाळ्यांत उजवाडाक आयिल्ल्या एका लेखाची सुओमोतोची जाणविकाय घेवन कारवाय करपाचो आदेश दिला। तातूंत पणसायमळ पेट्रोग्लिफांतल्यान कठीणपणान 300 मीटर अंतराचेर चिरे काडपाचें खणकाम केल्ल्यान इतिहासाक आदींच्या खडपकलेक धोको निर्माण करता अशें दाखयलां। तशेंच गोंय राज्यांतल्या पेट्रोग्लिफ तशेंच हेर तत्सम स्थळांची देखरेख आनी संरक्षण करपा खातीर तांणी घेतिल्ल्या पावलां संबंदी अभिलेखागार आनी पुरातत्व संचालक तशेंच ASI कडेन प्रतिज्ञापत्र दाखल करपाक उच्च न्यायालयान सांगलां। ह्या प्रकरणांतली फुडली सुनावणी 14 जून दिसा जावपाची आसा।